रिक्वेस्टेड की हांव 11 सुमार येवन आतां 4 जाले ऑलमोस्ट स्टेटमेंट एक करता 2 करून 4 करून अशें 4-5 स्टेटमेंट डायरेक्शन्स येता कितें विचारपाचें तें. इट इज एपरंट दॅट दीस इन्व्हेस्टिगेशन इज कंट्रोल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी. जशें हांवें पयलीं सांगलां तशें परत एकदां सांगता. बिफोर आय कूड गेट आउट म्हाका आनी एक समन्स इश्यू जाल्या टू अपियर टुमॉरो अगेन. म्हणल्यार एक विटनस म्हणून आज हॅरेसमेंट जो करता इट इज सरप्रायझींग. आणि परत एकदा जाता इट इज नॉट कोइन्सिडन्स दॅट आफ्टर आय एम कॉल्ड हियर म्हाका हांगा आपयल्या उपरांत आज पुलीस डिक्लेअर करता की आमी सिद्दीकीक अरेस्ट केल्लो म्हणून 2 दीस पयलीं केल्लो काय 4 दीस पयलीं केल्लो वी रियली डोंट नो. न्यूज इज दॅट ही वॉज अरेस्टेड ऑन 17th or 18th आणि ताका पुलिसांनी खंय तरी कस्टडीन दवरिल्लो. ताजो वापर करून घेवपाक ऑपोजिशनाचेर आनी म्हजेर ह्या गोष्टीक खंयच्यान आमकां न्यूज मेळ्ळो. ही गोष्ट देर ओनली इंटेंशन इज टू फायंड आउट हाव वी गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ वॉट हॅज हॅपन्ड इन क्रायम ब्रांच. स्टेटमेंट ताणें जो इश्यू केला सोशल मिडियाचेर म्हाका दिसता तुमच्या हाजेरूय आयला वेर ही सेज दॅट की आपूण आपल्याक पळोवन पुलिसांनी व्हेलो आनी ही सेज की आपुल्याक एक व्हिडिओ रिलीज केला आनी तातूंत सांगता की तो हे व्हिडिओ म्हाका धाडल्या ही सेंट इट टू मी आनी 17 तारीख हांवें ते एडिट केल्या म्हणून. 15 तारखेक जाल्ले व्हिडिओ हांव 17 तारखेक कशें एडिट करपाक शकता हो एक प्रश्न आसा. सो कोणी जे ताका व्हिडिओ करपाक लायला आनी पयले व्हिडिओ जर पळयत पयल्या व्हिडिओनी तो चश्मा घालून ना ही इज नॉट वेरिंग स्पेक्टेकल्स. इन दीज व्हिडिओज this video which he has released he is constantly looking at something with glasses. सिंपल गजाल हांव तुमकां घालून दाखयता ग्लासीस. हें म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय. म्हाका जी गजाल नॉर्मली हांव मनांतल्यान उलयता म्हाका अजून पर्यंत चश्मा नासलो गरज नासली पूण इफ आय एम लुकींग एट समथींग वेर आय कॅन रीड प्रॉपरली देन आय हॅव टू कॉन्स्टंटली लुक लायक दॅट. अख्ख्या व्हिडिओन असो दिसता पयला आसतले तुमी. सो आय लीव इट फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू जज वॉट इज BJP अप टू. I have nothing more to say as far as this crime is concerned. SITन कोण गुंतल्यात ताणी कोणाची नांवां घेतली. SP क्रायम आसूं DYSP सुरज अलंकर आसूं किंवा आमचो जोशुआ डिसोजा आसूं हू इज डेप्युटी स्पीकर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ह्या तिगांयकय ह्या 8 दिसां भितर केन्नाच पुलिसेन आपोवंक ना आनी ना ताका क्रायम ब्रांचान आपयला. आणि ह्या क्रायम ब्रांचाच्यान कस्टडीन आसतना सुलेमान सिद्दीकी सोमारा मंगळारा बुधवारा हो व्हिडिओ रिलीज करना आज करता जेन्ना म्हाका हांगा पुलीस स्टेशनार समन्स धाडटा विटनस म्हणून. म्हाका दिसता हे सगळें आमकांय कळपाक आनी गोंयकारांकूय कळपाक कोणूच पिशे ना. तेन्ना सरकाराक जर दिसता की म्हाका हांगा अरेस्ट करपाक जाय देन डोंट डू दीस. सेंड मी वॉरंट टुडे आय विल कम मायसेल्फ एंड गेट मायसेल्फ अरेस्टेड. कारण आता हे चड जाल्लें आसा. कारण परत हे सामान तुमी धाडटले आज ताका हाडटले गोंयान ताजे कडल्यान कितें कन्फेशनल स्टेटमेंट घेतले ताजे कडल्यान कितें रेकॉर्डिंग करून घेतले ताजे कडल्यान कितें मोबायल कितें तरी करून घेतले आनी फाल्यां म्हणटले हांवें पळय हे अमिता अगेन्स्टांनी स्टेटमेंट दिल्या सो ताका आतां अरेस्ट करपाक जाय. कित्याक इतले त्रास घेता फोटिंगपणाक करपाचें आहा. फाल्यां करनाका आयजूच करा. आय एम विलिंग टू कम टू अरेस्ट मी. आय विल नॉट स्टॉप रेजिंग वॉयस अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट. ना आमचे आमदार जे हांगा आसा पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जे आमचे व्हॉलंटियर्स आमचे लिडर्स आमचे दोगूय आमदार बाब क्रूज बाब वेन्झी विजय सरदेसाय बाब तांची टीम अमित पाटकर तांची टीम जितेश कामत तांची टीम मागीर आमचो समील वळवयकर ताची टीम आनी वेगवेगळे जे लोक एक्टिविस्ट जे आसा जुजे फिलीप आयलो हांगा कितलेशेच एक्टिविस्ट आसा गोंयचे जे आज सपोर्ट दिवपाक आयले. हातल्यान एक गोष्ट म्हाका बरी लागली की एटलिस्ट मोरली they know that there is nothing wrong that I have done as far as this crime is concerned. ह्या क्रायमान ह्या प्रॉपर्टी भितर कोण गुंतल्या हे ताणें स्वताहून ताच्या तोंडान सांगला. गव्हर्मेंट इज ओनली ट्रायंग टू इन्व्हेस्टिगेट की हे सगळे म्हजे कडेन कशें आयले. आय हॅव टोल्ड देम द मॅनर इन वीच हॅज कम. व्हिडिओ 17 तारखेक एडिट करपाक हांव गोंयांत नाशिल्लो. व्हिडिओ 15 तारखेक आयले ताजे जे 15 तारखेक आयिल्ले व्हिडिओ बाब सुनील कवटणकरान तुमकां दिले आनी DGPकूय दिले. जर आमकां एसिस्ट करपाचें नाशिल्लें क्रायमाक एक एक्यूज तो हू इज एन एब्सकॉन्डिंग एक्यूज जर ताका अरेस्ट करपाचो जर आमकां इंटेंशन नाशिल्लो जाल्यार वी वुडंट हॅव गिवन दॅट व्हिडिओ
टू DGP ते आमी सोशल मिडियाचेर घालूंक शकताले, पण हे आमी करूंक ना. आनी वी हॅव असिस्टेड इन गेटिंग हिम अरेस्टेड इन दीस क्रायम. आनी ताजो प्रॉबेबली आज म्हाका पुलीस गिफ्ट दिता बाय हॅरेसिंग मी. खंयचोच गोंयकार, खंयचोच जो एक विटनेस आसा फाल्यां पुलिसांच्या भानगडीन पडचो ना, जख मारूं म्हणटलो. क्रिमिनल पळोवन गेल्यार जाता. आमी जर एविडन्स दिलो जाल्यार आमकां अरेस्ट करतले, आमकां त्रास करतले. हो मेसेज आज गोवा पुलीस लोकां मुखार धाडटा. दॅट इज वाय बिफोर आय कुड कम आउट दे हॅव गिवन मी अनदर नोटीस टू कम टुमोरो. अँड आय एम शुअर वॉट इज द कॉन्सिक्वेन्स ऑफ दीस. हळू एविडन्स बिल्ड करून प्रॉबेबली फाल्यां फटिंगपणाचो एविडन्स क्रिएट करून फाल्यां म्हाका अरेस्ट करतले. आय वील कम अँड सरेंडर माय सेल्फ. डोंट टेक ऑल दीस ट्रबल. एज आय सेड, आय विल रिपीट माय सेल्फ, आय वील सरेंडर. कितल्यांक आपयला फाल्यां 11 आपयला. सर तुमकां इंटोग्रेशन आयज कितें क्वेश्चन केलें? म्हाका कसली इच्छा आसा रे सरकारा विरुद्ध उलोवपाक? म्हाका सुलेमान सिद्दीकी जाय? सरकारा विरुद्ध उलयतात आमी, आमचे आमदार उलयता, आमचे लिडर्स उलयता. दर सेकंड दिसा आमी जे सरकाराची जी करप्शनाचे इश्यू आसा ते आमी स्वता काडटा. ते काडपाक म्हाका सुलेमान सिद्दीकी कित्याक जाय? आनी सुलेमान सिद्दीकी हांवें पळोवन धाडलो काय हांच्या पुलीस डिपार्टमेंटान पळोवन धाडलो? They are trying to cover up their lapses. They are trying to cover up the footprints of the crime. कोणाचे तरी एक बापायन क्रायम केल्लो आसा who is related to BJP. त्या बापायचो जो क्रायम आसा तो लिपोवपा खातीर ती घाण आज तांचेर उसळटली ती लिपोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टी एक कर्म करता. दॅट व्हिडिओ इज मेड. इट इज मेड. अंडरस्टँड वन थिंग. तो व्हिडिओ जर त्या व्हिडिओन तो म्हणटा 17 तारखेक आपल्या व्हिडिओ धाडलो आनी 17 तारखेक आपूण तो मॉर्फ करून हांवें घालो म्हणून. व्हिडिओ 15 तारखेक तुमच्या मुखार आसा. सो 17 तारखेचो आयलो खंय. सो इट इज ऑब्वियस तो वाचता ते वाचपाक दिला ताका ताणें वाचला ते आनी ही हॅज बीन इन कस्टडी ऑफ गोवा पुलीस. आय एम शुअर अबाउट इट. ना जाल्यार कारण कितें आसलें गोवा पुलिसाक जो जर इतले दीस तांच्या कस्टडीन आसा जाल्यार डिस्क्लोज करपाक? कसली प्रेस चोराक धरले जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स घेता मरे SP. एक चोराक धरले जाल्यार बाय सांजचे ते तुमकां मिडियाक धाडटा. हांगा नॉन कॉग्निजेबल केसीस आसत, पॉलिटिकल नॉन कॉग्निजेबल केसीस आसले जाल्यार 15 मिनटांनी इट गोज टू द चॅनल्स. अँड वाय? आनी तो व्हिडिओ पयलीं आयलो खंयच्या चॅनलाचेर? खंय आयलो तुमकां खबर आसा? वेर CMO युजली इशूज प्रेस स्टेटमेंट्स. CMO युजली सेंड्स वॉट इज देअर इन देअर ऑफिस. तुका आयलो? रागार जावचें न्ही खंयच्याच मिडिया हावसीसांनी. बट डोंट सकम टू गव्हर्मेंट मशिनरी टू फॉल्स क्रिएशन ऑफ फॉल्स एविडन्स. आज जर म्हज्या आंगार कितें येता गरजे भायर जाल्यार आय वील नॉट हेजिटेट टू अप्रोच दी हायकोर्ट. इन दीस केस ज्युडिशियरीन म्हाका फेथ आसा. आय एम ऑलरेडी कन्सल्टींग माय लॉयर. हांव लॉयर आसाच, म्हाकाय खबर आसा म्हजे रायट्स. आय एम ऑलरेडी कन्सल्टींग माय लॉयर्स to investigate this crime in detail by an independent agency. आमी सांगिल्ले की जॉब स्कॅम आसूं, SIT आसूं, रिपोर्ट खंयच भायर सरना आनी थंय इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जायना. हांगा परत एकदां म्हाका दिसता इंडिपेंडंट इन्क्वायरीची गरज आसा. कारण जे आरोप जाल्या ते सामके सिरियस आसा. जे आरोप जाल्या ते डेप्युटी स्पिकराचेर आसा आनी डेप्युटी स्पिकरान म्हाका दिसता स्टेटमेंट केलो तुमी विचारल्या उपरांत की एफिडेविटाचेर नांव तुज्या बापायचें आसा म्हणून. हीज आन्सर वॉज तो हांव न्ही मरे, तो म्हजो बापूय मरे. तो तुजो बापूय ना, म्हजो बापूय न्ही, ना तो सुलेमानाचो बापूय. तो तुजो बापूय भारतीय जनता पार्टीचो तो एक टायमार मिनिस्टर आशिल्लो. तो आज हयात ना. आय डोंट वॉन्ट टू से समथींग अगेन्स्ट अ डेड पर्सन बट एविडन्स इज इन रायटींग इन एफिडेविट फॉर्म विच इज अ स्टेटमेंट ऑन ओथ. आतां सांगात परते की ना it is how can you believe an accused who is absconding? Contrary तुम्ही म्हणता की आज तो व्हिडिओ म्हज्या अगेन्स्ट दिला म्हणून. म्हणजे दॅट यू वॉन्ट टू बिलीव बट यू डोंट वॉन्ट टू बिलीव द व्हिडिओ मेड बाय दॅट accused while he was absconding making serious allegations against SP crime, DYSP Suraj and Joshua D'Souza. You don't want to believe that. आणि आज आयरनिकली म्हज्या अगेन्स्ट केला तो व्हिडिओ तुम्ही बिलीव करपाक शकता. लोक पिशे, गोंयकार पिशे. I don't think Goans have lost their marbles. Government is trying to create fake evidence, probably to arrest me. I will get myself arrested if they want me to be arrested, but I will stand by truth. And the truth is,
गव्हर्मेंटाचे मिनिस्टर्स, गव्हर्मेंटाचे MLA, भारतीय जनता पार्टीचे MLA SIT लँड ग्रॅबिंगान पुरेपूर इन्वॉल्ड आसा. Or else, why is government hesitating to appoint a proper commission which is recommended by Jadhav committee? Jadhav committee भायर आयला, as far as I know, what I have seen. So I think खंय तरी कोणान तरी वाटोवपाचो प्रयत्न जाता, आमकां बोळीचो बगरो करपाचो प्रयत्न चल्ला. चोऱ्याक सोडून संन्याशाक फाशी म्हणून आमी आयकल्ले. आज this is nothing short of this is pure harassment. But we will wither all this. I don't think there should be anything. सर तुमकां इंटोग्रेशनान कितें क्वेश्चन विचारला? लायन बाय लायन एटलिस्ट मरे 200-300 क्वेश्चन आशिल्ले जे तांणी प्रिपेर करून दवरिल्ले आनी जे तांणी विचारले. स्टेटमेंट शूड बी वॉलंटरी स्टेटमेंट. आय एम नॉट एक्यूज. म्हाका इंटरोगेट करपाक जायना. लॉ प्रोवायड्स आय नीड टू बी माय स्टेटमेंट वीच इज वॉलंटरी हॅज टू बी रेकॉर्डेड. वॉलंटरी स्टेटमेंट दिल्या उपरांत 10 तांकां वयल्यान येताले. म्हणजे आय एम शुअर इट इज अक्षत कौशल हू इज SP who is monitoring this investigation with directions from the government. Because प्रत्येक फावटी every time IO has to go out to get the questions. IO is not using his mind in this case. IO is not independent. IO is a pawn used by SP Akshat Kaushal. Obviously Akshat Kaushal कोणाच्या अंडर आसा हे सगळ्यांक खबर आसा. Prepared question, as I said, हांवें ते दवरल्या questions. These are some of the questions. This is one of the thing which was prepared list. हांवें अजून पर्यंत विटनेसाक अशी prepared list जाता ती पळोवना. This is how it is. These are some of the questions. पळयरा म्हणजे हांवें कन्फेशनल स्टेटमेंट बरोवन दिवपाचो सांगता. This is just one part of it. इन्व्हेस्टिगेशन अशा तरेन जाता अशें आमी केन्नाच पळोवंक ना. हांव डिफेन्स लॉयर आसा. आमी हे सगळें पळयलां. पण अशा तरेचें इन्व्हेस्टिगेशन आज फर्स्ट टायम पळयलां. आय एम नॉट ब्लेमिंग IO और ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन. ताचे हात बांदून आसा कारण डायरेक्शन वयल्यान येता अँड इट इज एब्सोल्युटली प्रेजुडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन. म्हाका दिसता सिद्दीकीक तांणी आतां ऑफर दिली आसतली की अमित पालेकाराक कसो ना कसो बोळीचो बकरो कर, तुजे आमी सगळे सांबाळून घेता, तुका बरो ट्रिटमेंट दिता. नाल्यार सडनली सिद्दीकी हू मेड स्टेटमेंट्स हू इज अ क्रायम एक्यूज चेंजीस. म्हणजे तो वाल्याचो वाल्मिकी जालो आमचो न्ही, वाल्याचो वाल्मिकी रामायणातलो असो जालो काय म्हणटा हांव. इट कॅनॉट बी की एक एक्यूज सडनली येता आनी एक व्हिडिओ काडटा आनी ड्युरींग दीस टायम आपल्याक सरेंडर करना, ताका अरेस्ट केलो म्हणटा गोवा गव्हर्मेंट. आनी तोय बी 2 दिसा पयलीं म्हणटा. 2 दीस कोणाच्या घरान रावलो तो? कोणाच्या घरान आशिल्लो? SP क्रायमाच्या, AYSPच्या काय म्हापशा व्हरून दवरिल्लो? खंय आशिल्लो? हे सगळें एक्सप्लेन करचें पडटलें. कशा परिस्थितीन अरेस्ट जालो, कोणी अरेस्ट केलो, खंयची टिमीन खंय कनेक्टेड अरेस्ट केलो, हो व्हिडिओ ताणें खंय काडलो, हो व्हिडिओ खंयच्या IP एड्रेसांतल्यान लोड जालो, सगळें पळोवचें पडटलें. जे आमकां इन्व्हेस्टिगेट करता ते आज तुमी करा. तूं ताणें व्हिडिओ खंय काडलो, खंयच्या IP एड्रेसाचेर तांकांय हाडा. ज्या IP एड्रेसांतल्यान हो लोड जाला, ज्या मोबायलांतल्यान किंवा सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांतल्यान लोड जाला, ते सगळ्या क्रायमांक हाडचें पडटलें. आनी आय विल नॉट बाव डावन टू दीस प्रेशर ऑफ गव्हर्मेंट. सर तुमच्या पार्टीचे MLA पुलिसांनी कंप्लीट करता. मनांतल्यान तुका एक सांगता आज जातालो, दीस इज टू मच अँड इनफ इज इनफ. सरकाराक एक क्लियर कट मेसेज धाडपाक जाय म्हाका. तुमचा जर दम आसा न्ही, खंय तो सांगना, दम आसा जाल्यार ह्या क्रायमान म्हाका फुडें तुमी घालून कसो तो पळया. आय विल सी टू इट दॅट देर इज अ ज्युडिशियल इंटरव्हेन्शन इन दीस अँड आय विल सी टू इट दॅट हे कोण कल्प्रेट आसा पळय दे आर ब्रॉट टू बुक अँड वी आर नॉट विक्टिमाइज्ड. अमित, एक तुवें CDR आनी CCTVची मागणी केल्ली, तुमचे हांव ती पयलींय मागतालो, आतांय मागता. ती सरकार दिना. हांवें सांगिल्लें 11/12/2024 12/12/2024 ह्या दिसाचे CCTV दिवचे. आय विल आस्क फॉर अंडर RTI. आनी ते जर म्हणत की ते ना म्हणून जाल्यार एक गजाल आसा की ते लिपोवंक सोदता. कारण त्या दिसाचो पळयतानाचो तुमचे कडेन CCTV आहा. दॅट मिन्स युअर CCTV वॉज फंक्शनल. CCTV वॉज फंक्शनल. हार्ड ड्रायव्ह वॉज फंक्शनल. युअर DVR वॉज फंक्शनल. नाजाल्यार तुमी तितलोच सिस्टमॅटिकली रिलीज कित्याक केलो? तो व्हिडिओ रिलीज केलो कारण हें दाखोवपाक जाय आशिल्लें की अमित नायक हू वॉज अरेस्टेड अँड हू इज रिलीज इन बेलेबल ऑफेन्स. बिकॉज ती ऑफेन्सीस बेलेबल आशिल्ले ताका रिलीज केलो आनी 4 दीस पिसीन दवरलो. कित्याक? विश दिवपाक, पॉयझन दिवपाक. इन अ बेलेबल ऑफेन्स वाय वॉज अमित नायक रिटेन्ड इन कस्टडी ऑफ ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन?
ताका पॉयझन खंयच्यान मेळ्ळें ह्या प्रश्नाचें उत्तर अजूनय दिना पुलीस. म्हाका दिसूंक ना खंय पॉयझन, म्हाका पॉयझन दिसूंक ना खंय, उदक सोडून कांयच दिसूंक ना. सो म्हाका उदक दिलें, ताका पॉयझन कोणी दिलें? ह्या प्रश्नाचें उत्तर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान SP क्रायम आनी क्रायम ब्रांचान आन्सर करचें पडटलें. Is it expected that Goa police are going to investigate an accused who has made allegations against Goa police? म्हणजे होम मिनिस्ट्री म्हणपाक कितें सोदता, चीफ मिनिस्टर म्हणपाक कितें सोदता? We are not going to bow down. As I said, I will take a judicial recourse to this and I will see to it that the government and the police are to task. म्हाका warning दिवपाक जाय police departmentaकूय, don't bow down under the pressure. I will hold each one of you personally. In your name I will join you as parties to the proceeding that I am going to file. आमकांय फॅमिली आसा, आमकां न्यूसन्स जाता ह्या गोष्टीचो. आज सकाळी 11 हांव भायर सरिल्लो, आतां 4 जावची जाली. भुरग्याक प्रॉमिस केल्ले हांवें घरा आमी क्रीप करतले म्हणून क्रिसमसाचे. ते कोण करतलो येवन? SP क्रायम करतलो काय जोसुआ करतलो? कोण करतलो येवन ते घरा म्हज्या? This is the time that you are taking away from our families for your political gains. I will not let this happen. This is very personal. This has come personal and I will take it very personally this time. And that is why I thank every one of you and every one of our MLAs, leaders who have come here to support. Battle is going to be mine and I am going to take it head on. There is no doubt. Mr. Palekar, तुम्ही म्हणता की तुमका अक्यूजमेंट क्रिएट केला पोलीस स्टेशनाच्या. The way it looked like that, victim असता पळय किंवा एक तुजो विटनेस असता, ताजो स्टेटमेंट वॉलंटरी रेकॉर्ड करपाचो असता. ही हॅज टू गिव अ वॉलंटरी स्टेटमेंट. इट हॅज नो सँक्टिटी अदरवायज. म्हाका इंटरोगेट करताले फुडें पळया. ते आज म्हाका इंटरोगेट करताले एज इफ आय एम एन एक्यूज. हांवें आज ते हांव एक्यूज जाय का म्हणून हे इंटरोगेशन करता. आनी मागीर म्हाका सांगलें ताणें की सिद्दीकीक अरेस्ट केलो म्हणून. अचानक न्यूज येता हांव हांगा आसतना सिद्दीकीक अरेस्ट, तोय बी 2-3 दिसां पयलीं. सो आय एम नॉट हर्ड की ताजो रिमांड ना कांय ना, ताका अरेस्ट करून दवरला. कित्याक लिपयला ताका? खंय लिपयलो? ताजे कडल्यान कशे तरेन तो व्हिडिओ करून घेतला, कळटा तो व्हिडिओ करून घेतला म्हणून एका ब्लँक वॉलाचेर दवरला, चश्मा घालून वाचूंक लायला. सो द वे आय एम बींग ट्रिटेड, सिद्दीकी मस्ट बी नाव द रॉयल गेस्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट. कित्याक आज ते म्हणटा की हो व्हिडिओ इज नाव अगेन्स्ट कसले कितें तरी जबरदस्त आरोप केले म्हणून आयला ताचेर त्या न्यूजार. म्हणजे प्रॉबब्ली ते बरोवन धाडटा की हो कर म्हणून न्यूज. अरे जबरदस्त आरोप कसले म्हजेर? आरोप केल्या तुमच्या डेप्युटी स्पिकराचेर क्रायमाचेर आनी हाजेर. वाय आर यू नॉट कॉलिंग देम? जबरदस्त आरोप केले तांचेर म्हणून न्यूज करू ना. जबरदस्त केले आरोप म्हजेर. सो एनी वीच वे आय थिंक आय एम नॉट एन एक्यूज टील डेट, बट आय हॅव बीन ट्रिटेड लायक एन एक्यूज टुडे बाय आस्किंग मी दीस इंटरोगेटरी क्वेश्चन. फाल्यां प्रॉबब्ली ते आयज ताजे कडल्यान आतां हाडटले ताका ते. दे वर आस्किंग मी टू वेट. आयज हांव कितें म्हणलें रातचो म्हणलें शेंद्री घालून न्हिदता हांगाच, जाल्यार तेंय करता म्हणलें. पूण कितें ते करा ना, आतां एक्युजाक ते हाडटले. दॅट मिन्स सुलेमान इज गोइंग टू बी ब्रॉट इन द कस्टडी एंड दे आर गोइंग टू बी टेकिंग हीज स्टेटमेंट अगेन्स्ट मी एंड वील से की हाका आतां आमी ताका घालया म्हणून. तुम्ही मोठेच चावले हे जाले, एग्रेसिव्ह कशे जाले, ते कित्याक लागून एग्रेसिव्ह जाले? एग्रेसिव्ह लागून न्हू, तुम्हाला चोयलां हो सरकार कितें करता आनी हे पुलीस स्टेशन आनी ते काम करताय तेय सगळेच. इट लुक्स लायक एवरीबडी इज हँड इन ग्लव्ह. देर इज नो डिसिप्लीन. 2 जाण आमदार बसून आहा, हियर कम हियर, कितें उलयता फोनाचेर आनी कितें करता? यू शूड हॅव सिरियसनेस वेन पीपल आर हियर. यू ऑल आर गेटिंग पेड बिकॉज ऑफ अस. आमगे सगळ्यांगे टॅक्स पेयरां पयशे पगार म्हणारी करताय. आनी हे आज परिस्थिती असली जाल्ली आहा. ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस नाव वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड हियर टुमोरो. फाल क्रिसमसा 1 दीस पयला मेळटले. ही परिस्थिती आज आमकां फाल सगळ्यांक हाल गोणसा पयले, ईदा पयले, सगळे आपापल्या धर्मा पयले करून लोकांक त्रास करपाची खबरो. बीफ बंद केल्ले आहा. आज आनी एक परिस्थिती, मडगो चोयल जाल्यार बीफ ना. जे कोणा आमकां क्रिसमसा रांदपा जाय, वी आर नाव मेड शुअर दॅट यू डू नॉट ईट वॉट वी वॉन्ट. सो ह्यो सगळ्यो परिस्थिती आज ह्या सरकारान येयल्या. वी स्टँड बाय आवर लिडर. आमी हे सरकाराक हेड ऑन घेवपाक रेडी आहा. आम अमिताभ आहा एज अ पार्टी and as a alliance we are going to ensure that we are going to crush the BJP's politics that they are doing, the revenge politics that they are doing and the corruption that they have taken up in the state of Goa. ओके, थँक्यू. ओके, I will check all the legal recourses. Harassment एका विटनेसाचे अशें आसपाक जायना. If at all what I am is I am a whistleblower. I have assisted. म्हजे कडेन कितें आयलें ते एका मिडियमा मार्फत आमी DGPक दिलें. ते हांवें रस्त्यार वचून टीव्हीर दाखोवना.
what was as a citizen of this state, a law-abiding citizen, म्हजे कडेन एविडन्स जो आयलो, आय टोल्ड टू गिव इट टू DGP. म्हणजे हांव दिवप न्ही फाल्यां DGP असलो एविडन्स कितें आयलो जाल्यार आमी दिवपाचो न्ही. वॉट क्लियर मेसेज आर यू सेंडिंग फॉर हॅव्हिंग सेंड दॅट व्हिडिओ टू DGP, which probably helped them arrest that Siddiqui, which probably I believe so, because म्हाका दिसता 17 का 18 तारीख ताका अरेस्ट केला, ताका लिपोवन दवरला तांणी हे स्टेटमेंट काडपा म्हज्या अगेन्स्ट अशें म्हाका म्हायती मेळ्ळा. I will have to investigate all that thing from my independent sources. I will do it. पूण हे कित्याक करता विक्टिमायझेशन तुमी? सपोज जर म्हाका जर इच्छा नाशिल्ली लॉ कडेन एबॅड करपाची जाल्यार हांव तो दिवचोच नाशिल्लो व्हिडिओ. आय एम नॉट इवन इन द कंट्री. हांव ताजे व्हिडिओ मर्फ खंय करतलो रे? हांव पावलो जेन्ना म्हाका ते कळ्ळा तेन्ना सुद्दां हांव गोंयांत ना. सो म्हाका तो व्हिडिओ तो दितलो, हांव ते एडिट करतलो, म्हणजे हांव फॅमिलीक हॉलिडे घेवन वतलो आनी बेकारपणाची कामां करतलो, ती बी सरकारा विरुद्ध उलोवपाक 1000 गोष्टी आहा. ते रोज सकाळ सद्दां ऑपॉर्च्युनिटी दिता मरे. स्कॅम आफ्टर स्कॅम दीस गव्हर्मेंट इज इन्वॉल्वड इन. लँड स्कॅम, लँड ग्रॅबिंग स्कॅम, लँड कन्वर्जन स्कॅम, तुजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हांगा सो खंयचे डिपार्टमेंट ना जातून स्कॅम ना. जॉब स्कॅम, स्मार्ट सिटी स्कॅम, कितले आसा उलोवपाक. सिद्दीकी कोणाक जाय रे ते उलोवपाक? सिद्दीकी इज अ पर्सनल मॅटर बिटवीन हिम, SIT आनी कोणाचो बापूय. तो बापूय आनी ताजे संबंध पयलीं काडा सोदून, ते कोणाच्या बापायचे संबंध आसले. इतले तेंप आमी उलोवंक ना ह्या गजालीचेर. वी डिडंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट. इट वॉज अ डिफरंट पर्सनल इशू. बट टुडे आय एम मेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज यू आर विक्टिमायझिंग मी फॉर वॉट रिजन? फॉर बीइंग अ विटनेस एंड फॉर हेल्पिंग लॉ. कितें तुजेपणां? आपय मरे ते जॉशुआक, आपय ते एफिडेवीट खंय मेळ्ळे, कशें जालें एफिडेवीट? बेनामी ट्रान्झॅक्शन एक्ट लाय ताच्या हाका. इज इट नॉट बेनामी ट्रान्झॅक्शन? इज इट नॉट मनी लॉन्ड्रिंग? बेनामी ट्रान्झॅक्शन लॉ आसा, बेनामी एक्ट. Why that law is not applicable to him? He should be arrested if that is so, or at least investigated. आमचेर आशिल्ले आमकां हाडचे नाशिल्ले. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट करता, बेनामी एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट आसा. If they say that this property was transferred in the name of Siddiqui by whoever's late father, then it's a crime. It's a crime under Benami Properties Act. Bring them and interrogate. ED लाया ताजेर आमकां त्रास करता गरजे भायर. For what reason? गोंयकार पिशे न्ही, आमी पिशे न्ही. But we will 100% take this head on. It's my challenge to this government. Do whatever you want to do. I will not bow down. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी केतन खडे यार रे केतन. सांगत टाकतो तुझे प्रेशर आहे लोकांना किती?